विसा उपरांत तुमकां येवकार. वास्को डेंग्यूचो भंय अजूनय लोकांक सतायता. शिपयार्डा लागीं आशिल्ल्या वॉर्डांत डेंग्यू वाडपाक लागला. शिपयार्डाच्या टँकांनी उदक साचलां आनी हाका लागून डेंग्यू जाता असो रिपोर्ट भलायकी खात्यान केला. मात गोवा शिपयार्ड कानार केस काडटा म्हूण थंयचे थळावे लोक आनी नगरसेवक उलयतात. आरडी स्कॉ ब्युरो रिपोर्ट. वाड्याचेर म्हटल्यार पयलीं सद्याक गोवा शिपयार्डान भितर सगळे स्क्रॅप्स त्या भायर टँकीन उदक आहा तें उदकान भितर हेका लागून हे कन्स्ट्रक्शन सिमेंटाच्या उदकाक लागून हो डेंग्यू किमोस जाला आनी आमच्या वाड्यार व्हडान हिंगा 7-8 जाणांक डेंग्यू जाल्लो आहा. हिंगा आमच्या शिपयार्डाचे सगळे काम कंस्ट्रक्शन चालू आहा. ते कंस्ट्रक्शन सगळे ते टांकी बीन ओपन दवरलाय तेणी आनी ते ओपन टँकी लागून तेजे डेंग्यू जाता आनी ते लोकांक चापताय आनी ऑलरेडी 10 जाणां सुमार डेंग्यू ह्या वाड्यार जालो आहा व्हडान. तुम्ही कंप्लेंट केला? आमी कंप्लेंट केले. कंप्लेनी कॉपी लिखून आहा आमचे कडेन. हेल्था मनीस तेणी चॅक केला. 4-5 पाट लेगीन चॅक केला आनी तांकांय तेणी शिपयार्डाक वॉर्निंग दिलोलें कित्याक हे तुमी टँक सगळे साफ करूया म्हूण. ते अजून टँक थोडे अजून साफ जालो नाही. परिस्थिती म्हटल्यार एक्चुअली गोवा शिपयार्डान आमकां सारकें विकून दिले आमच्या वाड्याक. ते केअरलेस करतात. आतां हेल्थ ऑफिसरान 10 तारखेक जुलयाच्या विजीट दिली. 10, 17, 24, 1 ऑगस्ट, 2 ऑगस्ट, 6 ऑगस्ट, 10 ऑगस्ट, 13 ऑगस्ट. हेल्थ ऑफिसरान म्हाका दिसता 7-8 फावटी विजीट दिली थंयसर. हांवें ज्युनियर इंजिनियराक घेवन इन्स्पेक्शन केलें थंयसर. तेन्ना आमकां कळ्ळें कितें प्री मॉन्सून आमी तयारी करताले तेन्ना कळ्ळें ते डेंग्यू जातलो 100% म्हणून लागलो आमचो ज्युनियर इंजिनियर. थंय डेंग्यू जातलो आनी आमी कितें तरी प्रिकॉशन घेवंक जाय. तेका लागून हांवें सगळ्यो फॉर्मेलिटीज केल्यो. हांवें इन्स्पेक्ट केलें भितर वचोन आनी सीओन तांकां नोटीस धाडली की अशें अशें इन्स्पेक्शन करपाक जाय. तरी सुद्दां JSL 12 आतां 7 फावटी आमचो हेल्थ ऑफिसर वचून सुद्दां ते आजून कांय एक्शन घेयना. हेल्थ ऑफिसरान हांगासर रिपोर्ट सारको मारलेलो आहा. थंय 5 टँकी आहा भरलेल्यो त्यो आजून तश्योच आहा. तेंच्या लेबरांक कडेन हेल्थ कार्ड ना. तेंचे स्वता भितर काम करता ते लेबरांक कडेन हेल्थ कार्ड ना आनी 10% लेबरांक थंय डेंग्यू जाला. आमचे हांगासर 8-10 जालात आनी 5 जाणांक जोर येता सद्या चालू आहा. पूण हांव म्हणटा हेजेर कोणी तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. म्हाका दिसता चीफ ऑफिसर हेल्थ ऑफिसर कितें तरी एक्शन घेवंक जाय. इन्स्टंट घेवंक जाय. नाल्यार लोकांचे लायफाचो प्रॉब्लेम जातलो. त्रास जाता लोकांक. कितें तरी एक्शन घेवपाची गरज आसा. Just now someone has brought to my notice that health department has already initiated a process and they have given them 7 days time. As per the letter, it is dated 20th. So 7 days will be over by today, and if they are not doing it, the health officer has every right to write to the municipality to abate the nuisance. So accordingly, once I receive the letter from the health department, I will take my decision. But here, as of now, I am also aware that this is a serious issue. So I have sent my municipal sanitary inspector to visit the site and give me the report. So accordingly, I am very much concerned about the health of the people.